तियात्र गाणी म्हणली थोडी. तर तुझ्या त्या काळार तूं तियात्र न्हेसतालें तेन्ना आनीक खंयचे खंयचे डायरेक्टर जावं बरोवणार ह्या गांवांत तियात्र शिकून गेले? म्हाका तो एक आतां ती वाडी रावताय तो जॉन 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 तेगेल्या तियात्रांत तो हांव मुगे भुरगें जाले उपरांत तिगांय भुरगीं जाले उपरांत तेजे कडेन तियात्र केल्लो. आनी मागीर तेंगेलोच ते सांग्या वयलो तो आहलो तियात्रां म्हजे बाराबर हिरो असो एंटणी म्हण हातून. आनी मागीर हातून नोगेरो म्हण हिंग जाकी रावता पळय नेतुर्ले तेगे तियात्रांय काम केलां. बेन गांवान केपेंचो तिळामळा वयलो तो. तिळामळा. हय ताणें तियात्र ते केले तियात्रां काम केलां. मागीर बेंत म्हणल्यार तो कुट्टोरेचो तेगेलेय बी तियात्रां काम केलां. आनी आनीक एक मानुएल म्हण मुगेलोच कुने तो लोटलेचो तेगेल्याय तियात्रां काम केलां. फ्रांस्कीन बाय 40 वर्सां आदली गजाली 40 अदीक वर्सां जाली त्या काळार चडशीं चेडवां तियात्रांनी दिसनासलीं ना. आनीक जायत्या डायरेक्टरांक जायतो आगोड जातालो की चेडवांक तियात्रांत घालूंक. तर तुमी ह्या तियात्रांत कशीं एडजस्ट जालीं? तुमी पयलीं न्हू आमगे हिंगा थोडीं चिल्लर चेडवां आहलीं आनी ती म्हणल्यार म्हजे बाराबर चेडूं आहलो ती आमी तिगांच लुइजीन म्हण एक मारयाणी आनी हांव फ्रांस्कीन आमी तिगां आहलीं. आनी व्हडलीं ती कार्मेलीन आनी आंतोनेत म्हण एक आहलो तें बी आमच्यान ल्हान अशीं आमी थोडीं भुरगीं आहलीं. आनी तितून मदीं म्हाका चड कांतराचें जावं कसली एक्टींग करपा उमेद आहली म्हणटा हांव मुगे तें तेणी चोयलें मुगे एक्टींग एश चोयलें जावं मुगे ताळ कसो आहा तो चोयलो जावं कांतार म्हणपा म्हाका उमेद आहा ती चोयली आनी तेणी म्हाका तितून गेलें. आनी तेन्ना सावन मागीर मुगे उमेद दिसान दीस वाडत गेली आनी हांवूय मातशी करेजस जालें ती कितें म्हणपा करपा अशें करून मागीर जायते तेंपान हांव हूंय एक सांकवाळे म्हणटा कोयतां गेलें. मागीर थिंग त्या भुरग्यां मदीं वाडलें थोडे 1-2 वर्सां तेंचे मदीं रावन म्हाका थिंगा आनिकूय बी मातशी उमेद येयली आनी अशें करून हांव मातशें फुडें फुडें गेलें. तर जेन्ना तुवें तुजी उमेद दाखयली की तियात्रांत न्हेसोंक तेन्ना तुका घरच्यांनी आदार दिलो? म्हाका घरचीं कांय म्हणनासलीं मुगे माय जावं मुगे पाय म्हाका वच म्हणटालीं. मुगे भाव बी तेय बी म्हाका वच म्हणटाले तियात्रांत. तांकां उमेद दिसताली हांव म्हणटा हांव कितें कोत्तां म्हणटा तांकांय बी बरी उमेद दिसताली आनी ती म्हाका धाडटालीं. केन्ना हाडायलो ना तेणी म्हाका. तेवूय तुज्या सांगाताक न्हेसताले? वय वय तेय बी मुगे व्हडलो भाव बी म्हजे सांगाता न्हेसला जावं वाले माव आनी ते आहाय म्हजे बाराबर. पूण आनीक दुसरीं जीं चेडवां दुसऱ्या गांवांत तुका थोडो भोव अनुभव आसतलो की दुसऱ्या गांवांतलीं चेडवां पयलीं ह्या गांवांत हाडून अशें तियात्र जाल्यात? वय हाडलीं. एक पाटी कुट्टोरसान त्या बेंत म्हण तेणें एक चेडूं हाडलो तेजें नांव लुर्दीस म्हण तें एक आहलें. आनी भोव जाण हाडलो तेंची थोड्या म्हाका नांवांय बी उगडास न्हय आतां कित्याक चड वर्सां जालीं न्हू. आनीक खंयच्या तरी तुका एक कांताचो जावं कांताराचो उगडास आसल्यार ह्या वेळार कांतार वायट सिंयोर दिसतलें म्हजें कांतार हांव कोत्तां म्हणून अशें दुकान बोल्लां काळीच म्हजें नियाळी तर दृश्टी आमच्या चेडवांचें चेडवां फुलां परी शेवतीं रोजां मोगरीं शिकपान हुशार चेड्यां पयलीं उबीं आगोट कामां सगलीं घडटात आमचे लागीं वयता दोगाद प्रोफेसर कॅप्टेन जालीं. आयज तियात्राच्यो ज्यो रिहर्सली जावं एसायो ज्यो जातात त्यो दिसाच्योच जातात प्रोफेशनल जे तियात्र जातात. पूण जेन्ना गांवांनी हे तियात्र जाताले ताच्यो ज्यो रिहर्सल जावं एसायो ह्यो रातच्यो जाताल्यो. पूण रातच्यो त्या काळार चेडवांक ह्या तियात्रांनी रिहर्सलीक वचोंक थोडें भोव आगोड जातालें आसतलें? आगोड म्हणल्यार ते तियात्रिस्ट पळय येताले न्हू शिकोवपाक तांकां बाड्यान पयसान येवपा पडटालें जायत पयसान तोकोसकीन येवपा पडटालें. पयलीं गाडी नासल्यो सगले पाट तेंचे कडेन मोटरसायकल बी ते बी आसनासल्यो पळय म्हणल्यार तांकां गाडी घेवन तेंगे एडजस्टमेंट करून येवपा तेंगे दुसरें म्हणल्यार दिसा तांकां कसलें तरी काम आसता त्या कामाक लागून ते मातशें लेट येवपा पडटा न्हू. म्हणटरी आमकां शिकोवपा लागून ते इतले पयसान येता पळय म्हणटरी आमी बी तांकां उमेद दिवपा लागून आमी बी मातशी तांकां जाय तशें टायम आमगेलोय टायम काडून आमी वचोंक पडटा न्हू.
एसाय मारपा बी तशें करून मागीर देखून आमकां रातीन वयचें पडटालें घरांक म्हाका मुगे घरां म्हाका कोणें तशें करून प्रॉब्लेम केलो ना दुसऱ्या म्हणल्यार म्हाका कांय खबर ना. आनीक एक गजाल ह्या वेळार आमी उलोवया ती म्हटल्यार त्या काळार फावो तितलो ट्रान्सपोर्ट नासलो ह्यो सगल्यो गजाली आसात तरी पूण तियात्र जाताले गांवांनी जाताले आनीक ह्या आमच्या नेतुर्ली गांवची लोकवस्ती लोक म्हटलो काय ना म्हाका दिसता त्या काळार एक 20-25 घरां असलीं तरी आसतना ह्या गांवांत स्वताचो तियात्र उबो जातालो. हो तियात्र जेन्ना उबो जातालो तेन्ना गांवचे हेर जे लोक आसात ते खरे उमेदीन आसताले. मेन म्हणल्यार हिंगा पयलीं तियात्र उबी जावपाक कारण म्हणल्यार फादर स्पेदिया आनी फादर ब्रदर वाल्टर म्हण आसलो तांकांय बी जायती उमेद आसली आनी ते जाता तितली फुडें सरताले. तेजे पयलीं फादर नासिमेंत म्हण आसतालो तेन्ना आमी सामकी भुरगीं आनी म्हाका दिसता 7-8 वर्सां बी आसतलीं तेन्ना फादर नासिमेंत म्हण आसता तोय बी आमकां हिंगा जायते फाटी फुडें काडटालो भुरग्यांक आनी चडान चड म्हणल्यार फादर स्पेदिया आनी ब्रदर वाल्टरान हें केलां. पळय हांव एक जाणा जावंक सोदतालो तें म्हटल्यार त्या काळार जी एक 20-25 घरां आसलीं त्या घरांतलो लोक हो तियात्र आसा म्हटल्यार खरेंच उमेदीन आसताले. हय कित्याक पयलीं कांयच आसनासलो न्हू आतां टी व्ही जाल्यार आतां खंय वयता थिंगा तियात्र आसता जावं टीव्हीचेर सगळे प्रोग्राम चोवपाक मेळटा लोकां आतां घरा बसून सगळी फेसिलिटी मेळटा तेन्ना एक तियात्र जावप म्हणल्यार व्हडलें एक नाटक जावप म्हणल्यार व्हडलें तेन्ना न्हू लोकां उमेद. हय आनी तेन्ना जायराती छापताले काय मायकाचेर ना जायरात छापताले आनी मायकाचेरूय अनाउन्समेंट जातालो. आनी हो फकत नेतुर्लीचो लोक सोडून आनी खंयचो लोक हो तियात्र पळोवंक येतालो. आतां वाडी गांव जाला पयलीं कुड्डे आसला कुड्डे लोक येतालो कोसमशेळीन येतालो कुरपी येतालो सांग्या वयलो लोगून आसतालो कित्याक तेंगे डायरेक्टर चड सांग्या वयलो आसता हिंगा आनी म्हाका जायते फाटी त्या डायरेक्टरान सांग्या लागून काम कर म्हणलें पूण हांव सांग्यांत वचना करपाक. म्हणटच तुकाय थोडे फावटी ऑफर मेवल्या दुसऱ्या तियात्रांनी एक्टींग करूंक पूण काळाची पयस वचूंक पडटालें मागीर आमकां घरांकूय मातशें भितालीं भुरगीं आहाय म्हणटा खंय वचपा धाडपा एकलें पयलीं हांव एकलें जातालें चेडूं घरां म्हगे भाव आसलें पण मागीर म्हज्या फाटल्यान मुगे जायते तेंपान भयण जाली म्हणटा ती पयस धाडपा मातशें भितालीं कडेन येतालीं. हय म्हाका दिसता ह्या वेळार म्हाका उगडास आसा की आमी नेतुर्ली कोंकणी अकॅडमीच्या आदारान तियात्र महोत्सव केलो आनीक त्या काळार तुज्या हातींतल्यान त्या महोत्सवाचें उद्घाटन जालें दिवली पेटोवन उद्घाटन जालें. ह्या खुशालकायेच्या समयार तुवें एक कांतार म्हटलेलें म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सा मुखार परत एक फावट तुवें तें म्हणून दाखोवचें. पालकार चडल्या घेवन आदार सायबीण मांयचो तशेंच खुशाल जाता पळोवन एक वोट तुमचो चिंतूंक आमी नासलेलें जायत म्हणून तियात्र आमचो शेकी बाबत्यो तनीच्या आदारान तियात्र उबो केलो जायतो ती भाशेंतल्यो करूंक आमी तियात्र पूण कोणाचोच नासलो आमकां आदार शेकी बाबत्यो तनीन आयज वेली आमकां मुखार दोनया देवा बेसांव घालया आमच्या गरीब गांवार जायतो ती भाशेंतल्यो करूंक आमी तियात्र पूण कोणाचोच नासलो आमकां आदार शेकी बाबत्यो तनीन आयज वेली आमकां मुखार दोनया देवा बेसांव घालया आमच्या गरीब गांवार. खरेंच तुवें ह्या कांतारांतल्यान म्हाका जायतो वाखाणला त्या पासत सोबे माजर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी कित्याक तुवेंय म्हाका तितून फुडें सरपा बरो आदार दिलो देखून म्हाकाय चड हें जालें तुगेलें नांव तितून वयर काडपा. ना आज गोंयांत गोंयभर जे कलाकार आसात तांचेर हांव एक धांवती नदर मारता ह्या माणका मोतयां कार्यावळींतल्यान आनी म्हाका हे भाशेन जे भाशेन हांव आयज तुज्या लागीं उलयतां ते भाशेन म्हाका योग जाता कारण हांव पेडणें काणकोण जावं हेर दुसऱ्या गांवांनी भोंवता ही कार्यावळ आनी जे आमचे आर्टिस्ट आदले आतांचे नवे आतांच वयर सरतात
तांकां ह्या कार्यावळींतल्यान मुखार हाडटा. कारण जो वावर ते कोत्तात, जो वावर ते करून आयल्यात आनी जो वावर ते करूंक फुडें सोदतात हो लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा. आयज आमचो कोंकणी जो तियात्राचो पालक आसा तो आमी अदीक अदीक मजबूत करपाचो गरज आसा. जाचेर जायते उणाव आसात ते आदले कलाकार ते भरून हाडूंक शकनात, पूण तांचें मार्गदर्शन गरजेचें आसता. म्हाका दिसता आयज आमी पालकाचेर जे दिसता ते तुमचे सांगाताक आमी वावर केला आनीक आमचे तियात्र आमी मुखार व्हरतात. तरी आसतना ह्या वेळार हांव तुज्या लक्षान जाणा जावंक सोदतालो हे जे गूण आमचे मदें आसात असले गूण आमच्या गांवांत आनीक भुरग्याक आसतले. आतां जायत जाण भुरगीं तयार जाले आनी आसाय तांकां जायती गूण, जायत जाणां जायती गूण आहाय. आतां कितें आतां भुरगीं दिसान दीस इम्प्रुवमेंट जायत आहा भुरग्यां मदें, जायत बरें शिकलो आहाय, बरें हें आहा तांकां आतां आसाय तशें करून भुरगीं. आनीक ह्या गांवांत आयज जायते भुरगे आपले नाटकुलीं जावं बाकीचे बारीक तियात्र जावं बरोवन लोकां मुखार सादर करतात आसतले. वय जायती कोत्ताय ते इस्कॉलांनी हिंगा जायती ती आमगे कपेला कडले करून हिंगा जायते आमगे भुरगीं क्रिसमस प्रोग्राम बी कोत्ताय न्यू इयरा. आनी आमगे वाड्यान इगोजे कडेन जायत प्रोग्राम वाड्यांची आनी आमगे नेतुर्लेची जावं कुरपी भुरगीं चालू आसताय प्रोग्राम. म्हज्या सांगाताक बाय फ्रांस्कीन आसा ताणें जायतो वेळ दिला, तरी आसतना एक 2 मिनटां भितर हांव ताच्या लक्षांत जाणा जावंक सोदतालो की ताचे विचार जे आयची तरणी पिढी आसा तांचे सवें ह्या तियात्रा वयर. मुगे विचार म्हणल्यार असो आतां भुरग्यांनी जाता तितली फुडें सरचें आनी तियात्रांनी काम करचें. कित्याक आतां सगळी फेसिलिटी आहाय, पयशां कांय त्रास आसनाय व्हडलेशें आनी शिकलेलीं आसताय भुरगीं आनी तियात्रान बी अशें करून कित्याक काम केलें जाल्यार फुडें सरतलीं जावं जाता तितली एक्टिविटी भुरग्यांनी करपा जायो, फाटल्यान रावपा जायना. हें मुगे ऑडियन्सां कडेन. हय, ह्यो ज्यो गजाली ह्यो आदल्या तियात्रिस्टां लागच्यान हे थोडे जे टिप्स हे मेवल्यात तांचो आमच्या नव्या पिळगेन वापर करचो. कारण आयज आमी जरी तर लंडन आमकां वेचें आसा, पुर्तुगेज पासपोर्टीची गरज पडटा, पूण ह्या तियात्रांतल्यान तूं तर परजळ्ळो जाल्यार आमच्या इंडियन पासपोर्टीचेर तुज्यान तो गांव पळोवन येवं येता जावं गल्फांत भोंवून येवं येता. ह्या वेळार फ्रांस्किनान वेळांत वेळ काडून म्हाका सुयोग दिलो ही कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडूंक. खेरीतपणी आमचे जे नेतुर्लीचे भाव गांवां गांवांनी शिंपडल्यात तांकां आयची कार्यावळ हांव भेटयतां. जे नेतुर्लीचे आर्टिस्ट आसात तांचे पासत ही कार्यावळ हांव भेटयतां. आनीक तुमकां कसलेंय कितें क्रिटिक्स करचें आसा जाल्यार म्हजी ईमेल आय डी बरोवन घेयात. म्हजी ईमेल आय डी teotonio@prudentmedia.in. तुमचे विचार म्हजे मेरेन पावोवपाची हीच एक वाट. फ्रांस्कीन बाय, तुका प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं तुका. आनी इतल्यानूच आयची ही माणकामती कार्यावळ ह्या नेतुर्ले गांवांत हांगाच सोंपयता. आदियोस.